ही एक आवड आसलेली निर्माण जाल्ली. ताच्या पयलीं आमी पंचायतीच्या इलेक्शनाक रावले ओके. आणि बरें रिस्पॉन्स बरें मेळ्ळो. आनी आतां जेन्ना झेडपीक आनी असो येयलो की ऑप्शन की तो राखीव आसा OBC खातीर आनी महिला खातीर. म्हणून म्हाका एक अशें दिसलें की रावचें, एक कार्य करचें की समाजसेवा आनी म्हाका खंय तरी ऑप्शन व्हडल्या पायरीचेर चडोवंक मेळटलें. ती कितें म्हाजे कडल्यान जाता ती सेवा म्हजी बऱ्या हेतूंच्यान जातली. म्हणून ती म्हाका अशें येयलें आनी लोकां कडल्यान म्हाका तो प्रतिसाद आसा पळय तो बरो मेळ्ळो. ताच्या खातीर म्हाज्या मनान येयलें की बसया. तुमची कितें पक्षाची काय पक्षाचे उमेदवारी, तिकीट काय स्वतंत्र? आमी वचून मेळ्ळ्यात. रिस्पॉन्स बरो आसलेलो. सद्या मेरेन तरी तुमचे कितें तशें ना. ओके पक्ष असो ना. पक्ष आसा आसूं आमी इंडिपेंडंट हांव रावतलें. इंडिपेंडंट जो म्हाका प्रतिसाद जो मेळ्ळा पळय ताच्या पाठिंबा म्हाका खूब आसा. कित्याक वेगवेगळ्या वाठारांतल्या वेगवेगळ्या एरियांतल्यान म्हाका कॉल्स येवन हांव म्हणजे फुडें सरता आमी आसा तेजे कडेन. हो रिस्पॉन्स आमकां बरो मेळ्ळ्या कारणान हांव इच्छूक आसा. समज मतदारसंघात कशा प्रकारचो कशा विकास पद्दतीन करप, विकास करतले विकास आतां आमी फॉर एक्झाम्पल आतां बायलां खातीर जावं भुरग्यां खातीर स्पोर्ट्स म्हण बायलां खातीर जे न्यू न्यू स्किम्स येतात ते लोकांच्या घरात स्पोर्ट्स पावोवपाचे आनी कितें न्यू न्यू पॉलिसीज जे झेडपीचे थ्रू माध्यमांतल्यान जातात ते हांव शक्य ते पॉसिबल सगळ्या घरा पावयता. ओके. आणि तुमचो आसा समाजाचो पाठिंबा आसा खूब पॉझिटिव्हली